गाडी जाल्यार आमची धाकटेशें एक हॉटेल आसा आनी तातूंत आमची जॉयंट फॅमिली ताका लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाला. आमचे सध्या पयशांचो खूब प्रॉब्लेम तरी मातशें चलता. आनी फुडें जर हॉटेल बंद जाली जाल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो. हॉटेलाक लागून आमची फूल फॅमिली आहा ती सगळी हॉटेलाक लागूनच जाता. आमचे आनी कांय सायड बिजनेस ना आनी कोण कामाक ना. आमच्या घरान एक 10 माणसां आहात. माझे भाव आनी पुतणे माझे भावजे एक 10 माणसां आसा आमी. 10 माणसांचे पोट भरपाक म्हणल्यार कितले लागता ते खबर आसा सगळें. टॅक्सीचो बिजनेस आसा जाली खुबशीं वर्सां जाली टॅक्सी बिजनेसान वेवसायान आसा हांव. आयच्या दिसा आमचो सगळो बिजनेस ऑल ओवर गोवा टप जाल्लो आहा टॅक्सीचो. हांव सफर जाता तशें बाकीचे लोक सगळे सफर जातात. हांव एज अ कॉमन टॅक्सी मॅन हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता, एक सरकाराक हांव कळोवंक सोदता मिडिया थ्रू की आयच्या दिसा म्हाका भरपूर त्रास जाल्ले आसा. म्हाजी भुरगीं म्हाजी जी फॅमिली आसा ती खूब सफर करता. आमी खावपा बी पसून आयच्या दिसा एडजस्ट करता आनी आमकां खूब म्हटल्यार खूब त्रास जाल्ले आसा. अशी उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा आनी आमकां सरकारान सांगलेलें की 3 म्हयने आमचो इन्स्टॉलमेंट जो आहा तो फॉर्वर्ड वयतलो. म्हणल्यार आमचो इंट्रस्ट फॉर्वर्ड वयतलो जावं आमकां 3 म्हयन्याची रिलीफ दितली म्हणून गव्हर्मेंट आमकां अशें सांगलेलें. पूण अशें जाल्लें ना. हे पळय लेटर हे बँकेचे म्हाका येयल्लें आसा. सद्याक धंदो ना, पयशे कशे भरप हाजो म्हाका प्रश्न पडलेलो आसा आनी गंभीर चिंतेन हांव पडलेलो आसा. तशेंच बाकीचे अन्य टॅक्सीकारी आसतले अशें म्हाका दिसता. झाले आता 1 महिने म्हणजे आम्ही चिंत नासले इतले दीस 1 महिना वयता म्हणून. कोण पब्लिकान म्हणपाक लागले जुनान चालू जातले, ऑगस्टान चालू जातले अशें बी म्हणले. आता कितें आमचे कितें लोनाच्या भुरग्यांचे एज्युकेशनाचे लोन काडलेला ताका लागून खूब प्रॉब्लेम जाले. आता आमकां CM सरान सकाळी 7 आनी सांजचे 7 पर्यंत आमकां हे दिला, परमिशन दिला. ते प्रमाणे आतां आमकां बरें आहा, कांय प्रॉब्लेम ना. अशेंच चलपा जाय सगळें. हय तेच ते न्हू सगळें केलें आतां सगळें आख्या इंडियान ते सगळें हेच परिस्थिती आहा. आता काय ना घरा कडेन आसलें.